पेकोवणेचे मागणे. स्वर्गीच्या बापा, केरीतपणी हांव तुका आतां उलो मारता. तुज्याच बळान तुवें म्हाका रचलाय. दर एक सुस्कार हांव घेतना, दर सकाळीं हांव उठ्ठना, दर एका होरार हांव जियेतना तुजेच पदवेखाल हांव जियेतां. बापा, तेच पदवेन आतां तूं म्हाका हात लाय म्हूण हांव तुजे लागीं मागतां. कारण कांयच नासतना जर तुवें म्हाका रचलाय, तर तुज्यान आतां परतून एक पावट म्हाका नवो ओरोम दिवं येता. बापा, तुजेच पेकोवणेचे पदवेन तूं म्हाका भर. म्हजे भितर कितेंच जें आसूंक फावना तें सगळें तूं काडून भायर उडय दोनया. म्हजे कुडीक कसलेंच वायट करपी जीव म्हजे भितर आसा जाल्यार ते तूं उमटावन उडय सायबा. बंद जाल्ल्यो सगळ्यो शिरो उक्त्यो कर आनी मेलेले आनी मार बसलेले जागे परतून जिवाळ आनी मजबूत कर. कुडींतले सगळे उलोवप पयस काड आनी खंयसरूय कसलीच पिडा लागलेली आसा जाल्यार ती तूं काडून उडय. बापा, म्हज्या मनाची आनी कुडीची पूर्ण भलायकी म्हाका परतून मेळोशी कर, ज्या वरवीं म्हज्या उरलेल्या जिवितांत हांव सदांच तुजी सेवा करूंक म्हाका फावो कर. जेजू, तुजें निर्मळ, निश्कळोंक आनी भलायकेन भरलेलें रगत म्हजे पिडेस कुडींत धांवूं आनी तुजी निर्मळ आनी भलायकेन भरलेली कुडी वरवीं म्हजे ओसोक आनी पिडेस कुडीची बदोळणी जावं आनी खऱ्यांनीच तुजी कशी जाल्यार एक बलिश्ट आनी मजबूत जिवीत परतून एक पावट म्हजे भितर व्हांवूं. हें हांव मागतां जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन.